वरवीं आमेन. आम्ही गीत घेऊया. अंक C20, पेज नंबर 36. वेदीचेर पहरो आता जाता तूं भुरगीं तुजीं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत पवित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. बावारताचो घटपर घोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकांतीतले पियेता. तितले वैभवान आमी तुजे. आनी फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन सांतानकार दवचो आनी ताच्या कुटुंबाची बरे भलायके पासत आमी मागता. माई सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दुतां, भाग्योन आलेश आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमकां जेजून सोबीत मागणें शिकयल्लें तें आमी आमच्या आडकोळी वेळार आनी सगल्या गरजे वेळार कोत्ता. तेंच मागणें ह्या वेळार आमी बोरमाशान उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका आमी गीत घेवया अंक D1 पेज नंबर 47. आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुखोन जावन गेला. आमची मोदल्या कोणाक तान लागल्या सुखोन जावन गेला. आमचो आत्मो धाडिला देवाक खाणें आमची काळीज ओतरेको देवाक खाणेला आमची काळीज ओतरेको देवाक ओतरेको. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागयोंत आंकवार मरेचो उगडास करून स्वर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जिवितांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. थोड्यो घडोवण्यो. आमी आमची फिरगोज सोकास उगडूंक प्रयत्न करता पूण तें आमी आमच्या
इगोर्जेन आनी कोपेलांत कशें आनी केन्ना करचें हाचे वयर आमी भासाभास करूंक इगोर्जेक लागू जातोल्या PPC वांगड्या सांगाता आयज जोमात केल्या. ते जोमाती वरवीं कांय कळोवण्यो आमी तुमचे मुखार तुमकां पाठोवन धाडटा त्यो तुमी तांचे वरवीं जाणा जावन घेवचें. सेप्टेंबराचे 8 मंगळारा आमचे सुर्गींचे आवयची जल्म दिसाची समारंभणी. त्या दिसा कोणसा कातरतल्या आनी देवाक ती भेटयतल्या. ड्रायव्हर्स असोसिएशन हाच्या नांवान 5 जाणां बरोबर 8 वाजता आमी मीस भेटयतल्या. मिसा उपरांत दर समुदायाच्या वांगड्यांक ल्हान ल्हान कोणसाचे पुतले करूंक वांटल्या. तर तांणी येवन फिरगोचे भायर आमी मांडावळ करतल्या त्या प्रमाणे तुमच्यान ती घेवन व्हरोंक जाता. सांजेच्या 6 वाजता यूट्यूबाचेर दोबाजीक भुरग्यांचे आनी आवयांक भेटयलोले मीस आमी वितरायतल्या यूट्यूब चॅनलाचेर. सगळीं भुरगीं आनी भोव करून आवयांनी त्या मिसांत वांटो घेवचो. त्या दिसा भुरग्यांनी एक कार्ड आनी एक फूल आपले आवयक भेटोवचें. येता त्या आयतारा फिरगोजेच्या भोजवणेचो दीस पॅरिश डे ऑफ एडोरेशन. कोवीड पिडेक लागून दीसभर भोजवण आसची ना कित्याक इग्रोज बंदूच आसतली. देखून सकाळच्या 8 वाजता ह्या मिसा उपरांत अर्दें ऑर भर भोजवण जातली. जाता तितल्यांनी तातूंत वांटो घेवचो आनी फिरगोचे खातीर कोवीड पिडा पयसावंक हे यूट्यूबा वरवीं मागण्यांन एकवटचें. दर म्हयन्याक आमच्या फिरगोजेचें काम चालू दवरता आनी जायतो खर्च आमकां जाता. ह्या 5 म्हयन्यांनी कसलीच येणावळ आमकां मेळना. देखून कोणाकूय दिसता आदार दिवचो वो आदार पाठोवचो जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन ते पाठोवंक जाता. ना जाल्यार डोनेशन बॉक्स दवरलेले आसा तातूंत हात लायनासतना वो तेको नासतना उडोवंक जाता. आनी तुमचो आदार फिरगोजेक मेळटलो देखून आमी आदी फुडेंच तुमकां दिनवासता. आख्खी इग्रोज वो सगळे बँक सॅनिटायज करूंक सगळे बांक सॅनिटायज करूंक नात. देखून व्हडलो जोमो वो चड लोक आयल्यार कोवीड पिडा तुमकां लागतली. ही मोठी भिरांत आसा. देखून आमी जेन्ना आमच्या मेल्ल्या खातीर मागता वो जेन्ना कोणीय तर मिसा भेटेक येतलो तेन्ना उपकार करून मागता फकत आमी तुमकां सांगता वो नांवां दिता पळय तितलोच लोक येवचो. जेन्ना आमी नांवां घेतली तितलोच लोक येवचो आनी तितलोच आंकडो येवचो. ताचे सुबेज आयलो जाल्यार आमकां त्रास जाता मांडावळ सांबाळपाक. आदी फुडेंच तुमी ही मांडावळ सांबाळटल्यात. जशे परी सोशल डिस्टन्सींग आनी सॅनिटायजेशन करून ज्यो सवलती आमी करता ताचो फायदो तुमी काडटल्या आनी तुमी आनी आमी सुरक्षीत रावतल्या म्हूण आदी फुडेंच आमी तुमकां दिनवासता. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी गीत घेवया T29 पेज नंबर 216.